न्यूट्रल जावसर मागीर टेस्ट करपाक अरे तेका एक दीस भितर दर आनी उदीक पिवया फाल्यां मेडिकल करा सकाळी उठोन बा होय मग तिच्या वेळेस सोरो देवं ना मॅडम ऑलमोस्ट 1 वर झाले ओपन हांगा चालू आसा कितें रिस्पॉन्स मेळटा पुलिसां कडल्यान 2 वर रिस्पॉन्स कितें मेळटा सपोर्ट करिना आमकां ड्रायव्हराक फोन दवरलेलो माझ्या भावाच्या गाडी मारल्या तेणे माझ्या भावाचो पाव मोडला माझ्या वनीची पाट मोडल्या त्याच्या चेड्याचे पाव मोडला हा आणि वो ड्रायव्हर पळवला आणि दुसरो त्याचा फ्रेंडाक गाडयेत पुलिसांनी बसोवन दवरला तेका भितर कितें म्हणटा इंजर्ड कितले हा तिगा जाण इंजर्ड फुल फॅमिली ती गो बायला तेचो चेडो आणि मॅडम ऑलमोस्ट 2 वरां जाली नाहीत ते ड्रायव्हराक हाडून सोडिना आनी फोट मारतात पयलीं म्हणल्यार हॉटेलान गेला हॉटेलांसून हाडूंक तो मनीस जाय म्हणटा तो मनीसाक आमी भायर काडूंक दिवंक ना मागीर म्हणटा तो पळवतालो तेका धरलो पुलीस म्हणटा की ताका पुलीस स्टेशनार हाडून बसयला कितपत खरें अशें दिसता तुमकां हांव नको ते नको कोण येवन ते पुलिसिंगात हाडले मॅडम 4 जाण आपण ते घुसून वयताले आमचे लोकल घुसून वयताले आमचे लोकांना कालांगूट विचार वयताले ना कलांगूट गेले कोल्ली गाडी घेऊन आणले फसिनो हल्ली तेज माझी फसिनो ओके आणि BMW दोन गाडी घेऊन आणले 2 व्हीलरी एकाच गाडीवर फॅमिली दोन बायकाचे एका बायकाचे आणि BMW आणि BMW नाडून मारली एका गाडीचे एका गाडीत 3 जण आले त्यांचो चेडो धाकटो त्यांचो चेडो आणि गो बायला ओके सो त्यांच्या चेड्याक घेऊन ती घरा वयताली आणि ही खंयसून येयली ही ए सायडील्यान येवन त्यांच्या मारली गो एंट्री मारली गाडयेचो व्हिडिओ काढा गाडी पै कितें पोझिशनान हा गाडयेचो व्हिडिओ काढा अरे आता गाडी हे 4 व्हीलर कितले जाण आणले 6 जाण आले म्हणून आमकां सांगला आय विटनेसांनी पण ते आता खंय एक लोक पावला बाकीचे पावले पण ड्राइव्ह करतालो तो पावलो आणि त्यांच्या बारबर आलो तो गाडयेन टाईट आहात सगळे आता गाडी हा व्हिडिओ पुलिस किती म्हणता पुलिस प्रोटेक्शन या आमचे कित्याक कोण आयकता आम्ही सगळे सांगतात वचत जाल्यार आमकां काय करूंक जायना तेका प्रोटेक्शन दिवन दवरलेलो हा म्हणजे तेका प्रोटेक्ट करपाचो कोणी हिंगा एक्सिडेंट केला त्याने आणि कोण एक्सिडेंट जावन सफर जाता पळय तेणे हिंगा मरपाचें हे जे आउटसायडर्स हांव ऑलवेज बुबा मारता ऑलवेज मिडियाचेर हा आणि ऑलवेज बुबा मारता की हे जे आउटसायडर्स येतात एमएचे येतात आणि जे दुसरे भायले लोक येतात आणि रश ड्रायव्हिंग करतात तांकां न्हू पुलिसांक दिवचे आदी पब्लिकांनी तेंचे हात पांय मोडूंक जाय आणि एकदा दोनदा जेन्ना भायल्यांक न्हू आमी मोडून दवरतले हय एक्सिडेंट केले काय तेन्ना या टुरिस्टांक कळटलें की गोंयांत येवन सारक्यो गाडयो चलोवंक जाय रितीन गोंयो चलोवपाक तांचे पांयचे गोंयांत न्हू आणि गोंयकारांक उबी रावची ना सोलून गेले सोलो हा गाडीन पळय 3-4 बायले सोलो हा आज भितर तो कोण ड्रायव्हर आलो तो पावलो पुलीस स्टेशनार आज ऍक्शन कोण घेतलो हे BMW आम्ही बरो हार घालला आता एकाच पोसा वल्ल्यात पुंजाक पोया गोया डिमांड किती आहे तुमचा आता डिमांड ही गाडी आमचा ड्रायव्हर अरे बिंगटाकारांक सपोर्ट करतले गोंयकारांक केन्ना करतले सपोर्ट तुम्ही हा गोंयकारांक सपोर्ट करा केन्ना तुमकां वालोर मेळना नाल्यार वालोर मेळचो ना नाल्यार आमी जाल्यार कितें करूं आमी जाल्यार गाडी पत्तून उडयता अशें तर गोंयकारांक तर घडटले आनी कितें करपाचें आमी कागडां घालची पडली भायल्या भाशेन न्हिदोन नासता हांगा तो तू म्हाका एक सांग हांगालो ड्रायव्हर जाय ते उलय आमकां अरे राव तू कोण हबी तू हांगा लक्ष दिले ह्यो सगळो पिसो कितें सगळ्या लोकांक खबर आसा मॅटर कितें हांगा सर मेन मॅटर पण तुम्ही आयले ना तुमकां खबर आसतली मॅटर फुल सांगा मातसो पुलीस येणार आयिल्ले आहा तांकां
सो आम्ही इथे गाडी काढताय आमकां गाडी काढता आता व्हरता सगळ्यांक पुलीस स्टेशनार येला एकटा आमची गाडी एकलो गाडी येना कितले जाण आसले गाडयेन सर एज पर हेंचे म्हणटा 5 जाण आसले म्हणटा. ओके कितल्या जाणां गेले ओके ओके कितल्या जाणां गेले साहेब भितर पुलीस येणार 4 जाण 4 जाण पुलीस एकटा पुलीस सर टोटल कितले जाण आसले 4 व्हिलरीन लोकांनी सांगले 5 जाण आले. 5 जाण आणि पुलीस राम एक सेकंड दिपेश राम बरे सर आणि पुलीस स्टेशनार सध्या कितले जाण हा हा किती 4 जाण आले. 4 जाण पुलीस स्टेशनार आणि एकलो हांगासर हा गाडयेन गाडी येना गाडयेन एकलो हा ओके टायट आहात ते ते हांव सांगूंक शकना गाडयेन थोरा सर गाडयेन थोरो फाटोफाट पयलीं आमी कलंगुटात 2 इन्सिडंट जाले कालूय राती एक जालो आनी आयजूय परत एक जालो आनी वातावरण खूबच तापलेलें कितें म्हणटा See, accidents not only in Kalangut, but accidents have increased all over Goa. And म्हाका दिसता we need to introspect the government officers, including the police. And instructions are given to PWD to repair all roads. Day after tomorrow, we are patching up all the roads, that is main roads. पावसान जे रोड आमी खणलेले और केबल ते परवाच्यान हॉटमिक्स स्टार्ट करता आमी सॅटर्डेसून रायट फ्रॉम सालिगांव अप टू कलांगूट वेर एवर देर आर पॉट होल्स वी वील ट्राय टू cover them up. All these days it was raining so heavily, it has been bad. So today's accident, Cipriano Lobo has suffered injury for his leg. आड तेजे भायर सरलेले आहा. The accident जो आहा tourist from Mumbai who had come to Goa, they are BMW. ती पार्क केल्या पळय थिंगा चुकोन म्हाका दिसता ती गियर पडले आनी ती गाडी फुडें गेली. So they are saying it has happened this thing unintentionally. They are being taken for examination to check whether anybody was under the influence of alcohol. It looks in the PI's room nobody was smelling of alcohol, and they said that we did not have a drink. So let us see. The report will come. They will be taken for examination. And Cipriano Lobo and his son are taken to JMC, where doctors will immediately take care of them and do the बेजार जाल्ले आहा कितें पयल्ले आहा की गोंयान एक्सिडंट वाडत आहा आनी प्रशासन तेजेर व्हडलोसो भार घालिना. म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें प्लस PWD प्लस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेंच्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. जी ट्युरिस्ट गोंयां येता आपली गाडी घेवन येता तेजे भायर जे ट्युरिस्ट हिंगासर रेंट अ कार घेता रेंट अ बायक घेता ते खुबशे जाण अशें जाता की पियोन गाडी चलयता. येस आतां काल पासून जी गाडी भितर गेल्या तो 100% पियल्लो आसता. कित्याक ताका बॅरिकेडींग म्हणजे ते कप स्टोन आसलो ताका सो ते भितर वचोंक जायत ना गाडी. सो ही हेज टेकन एवरीथींग इनसायड एंड गॉन. इतलो तेंप तो सर्कल थिंगात आसलो सर्कल काय नेहो बांदूंक ना. सो हाव ही कॅन जस्ट गो इनसायड. It is a matter of concern, but we will have to do something for the. It's not only we can always say tourism. Life is very important of every individual from the state of Goa. Tourist जर गाडी पियोन चलय जाल्यार मार आमकां बसता लोकलाक. Because somebody who is walking on the road, side of the road, footpath, they are being the victims of the accidents. So त्या खातीर गव्हर्मेंट नीड्स टू डू अ स्टडी ऑन दीस आनी तेजेर सोल्युशनूय हाडपाक जाय. हें काम आमचें गव्हर्मेंटाचें हें करपाक जाय. तेंच्यान एक्सिडंट्स खूब ह्या दिसांनी वाडलेले आसात हें आमी मान्य करपाक जाय. सर पेट्रोलिंगाचेर कशें तरेन पळयता कित्याक पेट्रोलिंग केन्ना जाता पळय ते 7 ते 9 मेरेन जाता पूण चडसो म्हणजे एक्झॅक्ट टायम जो स्टार्ट जाता पळय पार्टी बिटी करपाचो तो 10च्या उपरांतूच जाता. सी ह्या दिसांनी आमी पळयल्लें आहा की थेफ्ट डेकॉयटीज हे वाडलेले आहात.
So police needs to prepare themselves well. म्हणजे म्हाका दिसता हे दिसांनी व्हडलेशें काम बरें जावंक ना पुलिसाचें. हें आमी मान्य करपाक जाय एज MLAs. मुख्यमंत्र्यान रिव्यू मिटींग ऑफ ऑल द PIs एवरी 15 days घेवपाक जाय. म्हयन्याक 2 मिटिंगी जावपाक जाय तेंच्यो. Crime should come under control. Secondly, all the migrants who are coming in the state of Goa in search of job, unemployment is one issue. तेंचे स्टेटीन एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून ते गोंया येतात. मायग्रंट्स हॅव इन्क्रीज 10 folds. 10 folds म्हणजे कितें 10% न्हू, 10 folds म्हणजे 100%. 100% मायग्रंट इन्क्रीज जाल्या. जर एक टायमार 10% इन्क्रीज जाताले हे 100% इन्क्रीज जाल्या. दे आर कम इन सर्च ऑफ जॉब्स. आमचे लोकल लोक तांकां डायरेक्ट हितून घालता, आपले रूम दिता विदावट पुलीस व्हेरिफिकेशन. अशें जावंक जाय. कंपल्सरी पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. सर एक्सिडंट जसं वाट जाल्ली आसा रेंट कारांची, ओनरांनी रेंट कारांचें कितें करूंक जाय? सी, वेन यू आर गिवींग रेंट अ कार टू अ ट्युरिस्ट, तांकां एक धाकटुली लिफलेटूय दिवपाक जाय. लिफलेटीचेर तांकां सांगूंक जाय हे पयले वाज म्हणून. दॅट you when you are taking rent a car, you are responsible for this car, including your occupants and the people who are pedestrians or who are on the two wheelers. You should not drink at any cost. म्हणजे खंयसरूच तूं सोरो पिवन गाडी चलोवंक पारना. यू आर पुटींग लायफ ऑफ your family or your friends who are sitting in the car at risk. अशे कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आहा आनी लायफ्स हॅव बीन प्रेशस लायफ्स हॅव बीन लॉस्ट. आमी पळयल्ले आहाय. सर खूब जाणां म्हणटा की ट्युरिस्ट आहा ते आपल्या फुड्यान सगळे प्रोसिजर करतात, पूण गाडी घेवन गेले की ते आपल्याक जाय ते करतात. सो आनी मागीर जो कायदो सद्याक रेंट काराचेर कॅपिंग आहा. म्हणजे नो न्यू रेंट कार इज बींग गिवन. येस. जे आदीं कितें रेंट कार दिल्ले आहा हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनस म्हणून दिल्ले आहा. बट इन दीस ऑल्सो वी नीड टू सी हाव वी कॅन actually convince that tourist not to drink. Who is the main driver? आता इंटरनॅशनली अशें कोणूच पिवन चलयना. दुसरे कंट्रीनी जेन्ना रेंट कार घेता पिवंकूच शकना. देर इज लॉट टू एट रिस्क इफ यू डू दॅट. सो हिंगासरूय अशें जावपाक जाय की ट्युरिस्टाक कळपाक जाय की हिंगा पियेत जाल्यार 48 hours तुका पयले जेल पडटली. म्हणजे अशें हे रूल चेंज जावपाची गरज आसा. हे आमचे गोवा पुलिसान गव्हर्मेंटाक रेकमेंड करपाक जाय की एक्सिडंट वाडत आहा आनी तितून ट्युरिस्ट जे गाडी चलयता ते केन्ना केन्ना गोंया येवन रेकलेसली आफ्टर ऑन द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल दे ड्रायव. आनी जर तर अशें जालें जाल्यार ट्युरिस्ट वील हॅव टू स्टे इन जेल. अशें जर तर तेंचे मनान येयलें आनी तांकां कळलें आनी हो लॉ येयलो की एनीबडी ड्रायवींग एंड हू मीट्स वीथ एक्सिडंट और हू इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल वील बी जेल्ड, जाल्यार पिवन गाडी चलोवपाचें खूब लेस जाता प्लस फायन अशें आसूंक जाय. पुलिसान ऑलरेडी केस रेजिस्टर केली आनी ताका एरेस्टूय केलो आनी तेच्या वांगडा जे 3 जाण आहा तांकांय प्रिव्हेंटीव एरेस्ट दाखयल्ले. सो तेणें सांगलां की आपूण चलयतालो म्हणून. ताका आयडेंटिफाय केलो तो चलयतालो म्हणून. सो ताका अल्कोहॉल टेस्टाक व्हरतले आनी आय कॅनॉट से ऑर नोबडी कॅन से वेदर ही वॉज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल. बट द वे ही वॉज टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस ओवर देर, it is obviously not under the influence of alcohol, but he may have had. I don't know. They said that we are going home, so we bought alcohol to take home. This is what they claim. So now let the result be given by the primary health center, Kandoli. So they will test them and give the result whether they were under the influence of alcohol or not. They means he who was driving. So they important. And secondly, the victims have been taken to, all the injured people have been taken to the hospital at GMC.
येस सर. आणि तेंचे नेसेसरी थिंग्स वील बी डन. म्हणजे तेंची स्पेशली ऑपरेशन ऑफ हीज लेग जी आड भायर सरला ते बसोवपाची गरज आसा. ऑपरेशन ताबडतोब जातलें. येस. शिकणारीला एट द ओवरऑल इन्सिडंट सर कितें जालें म्हाजो भाव तुज्या बायलेक आनी चेड्याक घेवन कळंगूट वयताली घरा लागीं. सडनली एक BMW येयली आनी फास्ट टर्न मारले की तेणें हाडून तेंचेर मारले. एक बायक आनी तेंचेर मारली आनी 4 व्हिलराचेर मारली विच वॉज अ रेंटो कार. पांचशे पांच नफरे तो पडलो. तेचे पांयांक 2 फ्रॅक्चर जाले. तेजे चेड्याक धाकटे चेड्याक आमकां आतांच न्यूज वाला हेड इंजरी जाल्या आनी तेजे बायलेचे नी इंजरी जाली. सो ती आतां अजिलान आतां आमी शिफ्ट करता. सांगला की वॉट एवर ताका अरेस्ट करतले आनी धरतले द ड्रायव्हराक सगळीं हिंगा हाडलेली पुलीस स्टेशन. सो ही इज गोइंग टू ताका ते अरेस्ट करतले आनी बारबरा तांकां धरतले पुलीस स्टेशनान आनी तेजी केस घातलेली. सो आफ्टर दीस वी जस्ट हॅव टू चॅक वॉट इज ऑल द डॅमेजीस एंड तांकां कितें इंजरी जाली. आमी एवरी होल टायम हिंगा हाडली सो आमकां क्लियरिटी ना. बट वन थिंग आमी जाण की म्हाज्या बाळाचे पांव मोडला. ही हॅज टू गो फॉर एन ऑपरेशन बोन स्पेशलिस्ट. सो आतां तें शिफ्ट टोटल कितले जाण आहले ते ते ट्युरिस्ट? 100 जाण आसले म्हणून आमकां सांगलें. 100 जाण आहले खंय? मॅम त्यांच्या गाडयेन बी अल्कोहॉल बॉटल्स हाडले तेचे कडेन. आय हॅव अ व्हिडिओ तेजे. कलंगूट पुलिसांनी कशें हें केलें तुमकां? Well, they supported us. They said they will give a good support for us. But now, at the end, आमचे कितें जाता तें पळोवंक जाय न्हू. See, this is one thing very strange. आनी हे न्हू गोंयान टू मच जालेले आहा. कितले एक्सिडंट जालेले आहा. मेजॉरिटी एक्सिडंट्स फकत हे आवटसायडर्स येतात पळय हॉलिडेक तांकां. म्हाका एक समजना हे आवटसायडर्स गोंय येयले काय तांकां कितें दिसता. लायक यू नो तेंच्या बाबायचो रस्तो दिसता आवयचो रस्तो दिसता आनी हांव नको आनी तांकां मात न्हू भंय ना की गोंयान एक्सिडंट जाले काय तेंचे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले. तांकां स्ट्रिक्टली कोणूच ना तांकां स्ट्रिक्ट कोणींग कोणा तांकां स्ट्रिक्टली कितें तरी 1-2-3 ट्युरिस्टांक तर कितें मेळोन स्ट्रिक्टली दॅट तांकां हें घेतलें एक्शन घेतलें न्हू जाल्यार दुसरे बी ट्युरिस्ट येतात तांकां समजतलें की गोंयान तुमकां जाय थंय चलोवंक मेळना. कितें एक्सिडंट जाले रे बाबा. तुमी जाणान तुमी मॅम आता तुमचो कलंगूटचो आमदार हांगा आसा तेंच्यांनी सपोर्ट करता. या तेचे फूल सपोर्ट हाडलो. ही केम ही स्पोक टू देम ही स्पोक टू अस. तेणे बांबोली फोन मारून डॉक्टरीक पयता अरेंज केला की म्हाज्या बाळाक आतां वयतून आमी एडवान्स ताका घेवन ऑपरेशन करूं जाल्यार ताका ऑपरेशन आतां रातीक करतलो. सर मायकल थँक्यू फॉर कमिंग ओवर हियर सपोर्टिंग अस ओवर हियर एट दिस टायम ऑफ द night, like, you know, and I thank him very much for doing this for us. Yes. Just one note, I want to pass one message, you know, for these tourists who are coming to Goa, especially who are driving big cars, whatever, rent a car and all. तुम्ही गोंयान येयले न्हू, तुम्ही मातशे तरी सांबाळ फॉलो द रुल्स यार. तुम्ही तुमच्या गांवांत बॉम्बेन आसतात कितें आसतात तेन्ना तुमी एक्सिडंट करिनात. तुमी तेन्ना तुमकां भंय आसता की तुमचे एक्सिडंट केले काय तुमचे स्ट्रिक्टली तुमचे चार्जीस जातात. स्ट्रिक्टली तुमकां हें करतात. गोंयान कित्याक तुमी इतली इजिली घेतात. वॉट यू थिंक गोवा इज यार. तुमकां बेश्ट थंय सोडटात. तांकां धरले सोडले केस केली. केसाक कोण आमी जोडोंक जाय आमी मरोंक जाय. आतां म्हाजो भाव ही इज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फॅमिली. तेजे चेडो 10 खाता ह्या फावटी तेजो बोर्ड एग्जाम. नाव वॉट ही तांकां ना. दे शूड बी अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस गाय वॉज ड्रायव्हिंग एंड देन ही ड्रायव्स एंड ही रन्स अवे. मारली गाडी आनी पावलो. दिस इज सो बॅड. 2 वरां आमी ताका हें करतात. सो आय जस्ट वॉन्ट टू पास अ मेसेज फॉर पीपल हू आर ड्रायव्हिंग. सेफ ड्रायव्हिंग प्लीज. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.